देवा तूं आमचो ओरो तुका बसूंक वंदूक येता देवा तूंच आमचो शिवो जिवीत तुका भेटूंक दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बसूंक वंदूक येता देवा तूंच आमचो शिवो जिवीत तुका भेटूंक दिता बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा आसता बापा पुताक आत्म्या वंदन महिमा आसता फामिलीक बरी भलायकी आनी सगळें बरेपण फावो केल्ल्या पासत देवाक दिन वाजता आनी मीस भेटयता वेलबन कार्दोजो ह्या इंतेसां पासत हांव हें मीस भेटयतां आनी ह्या इंतेसां पासत ह्या मिसाचे भेटींत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ इश्टानो, आयच्या 5व्या नोवेनाचो विशय बागयोन चुजे वाजाचे विनवणेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून संस्थेल्या मुनीसकुळा सोवे काकलितीवंत आनी कोनवाळेची जावुया. आमी सगळीं वेगवेगळे तरेन सोंसतांव घोडये आमच्या तोंडार हांसतें मुखामोळ दिसत पूण काळजा मनान जायते कितें शिजता. जायत दुसऱ्याक लागोन हांव सोंसता वो म्हाका लागोन दुसरो सोंसता. दुसऱ्या सोवें दारूण जावचे सुवातेर ओदीक कोनवाळेची जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. बागयोन चुजे वाजान संस्थेल्या मुनीसकुळांताय कोनवाळाय दाखयली. तर ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आसतना दर एका परिस्थितीन एकामेकाक समजून घेवंक तांचे सोवें सोंसणीक जावंक आनी बापाची काकूट आनी कोनवाळाय दुसऱ्यांक वांटूंक बापाची कृपा आमकां ह्या नोवेनांत मागुया. मोगाळ भावभयणीनो, ह्या मिसाचे भेटेंत खेरीत भाशेन जायतो लोक तरेतरेचे कोश्ट सोंसतात. तांचो उगडास करून तांचे कोश्ट आनी आमी जोणेकलीं कोश्ट सोंसतात आमचेय कोश्ट ह्या मिसाचे भेटेन देवाक आमी उबारुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती परी आमी वांटो घेवंक. ह्या वेळार जायती फावटी आमचें जिवीत आपसुवार्थपणाचें जालां. दुसऱ्यांचे कोश्ट पळोवन दुसऱ्यांचे रोडणे आयकून आमी तांच्या आदाराक पावोंक ना. दुसऱ्यांचे कोश्ट हळू करचे बदलेक आमचे वागणुके वरवीं आमी तांचे कोश्ट ओदीक वाडयल्यात. सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवाचें बोगसणें घेवंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutku, sumia kakutku, Krista, Krista kakutku, kakutku, Krista kakutku, sumia, sumia kakutku, kakutku, sumia kakutku, sumia, 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 sumia kakutku. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कार्या बागेवून जुजे वाजाचे देखीन आणि मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यंत परजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें दैवीक उतर परगटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्तेव तयार जाले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलांतांनी एबेनेझरा लागीं आपलें पेणें केलें आनी फिलिस्तेवांनी आफनाज मोलार आपले तोंबू ताणले. फिलिस्तेवांनी इस्रायला विरुद्ध आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेटोवच फिलिस्तेवांनी इस्रायलाचेर जोयत व्हेलें. हाचे फौजेंतल्या सुमार 4,000 सैनिकांक झुजा मैदानार माडून उडयले. पेणें केल्ले सुवातेर फौज परतली आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी म्हणलें, फिलिस्तेवांनी आमचे वैत व्हरूंक सर्वेस्परांक कशें निर्मिलें. सिलोआतान सर्वेस्पराच्या कोराराची आर्क पेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आर्क पेट आमचे मोदें येवन रावूं. हें आयकून पोरजेन आपले मुन्यारी सिलोक धाडले आनी थंय थावन केरुबीचेर बसलोल्या दरबाराच्या सर्वेस्पराची आर्क पेट हाडली. देवाचे आर्क पेटी बाराबर एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियास आयले. पेणें केल्ले जाग्यार आर्क पेट पावतोच इस्रायलान
एक व्हड हुयेल मारली आनी तिणें प्रितूम गाजली. फिलिस्तेवांनी हुयेलीचो आवाज आयकून म्हणलें, हिब्रावांच्या पेण्यांत ह्यो युवली कित्याक? सर्वेस्पराची आर्क पेट पेणे केल्ले मैदानार हाडले म्हूण ताका कळून आयलें. हाका लागून फिलिस्तेव भियेले आनी तांणी म्हणलें, देव पेण्या मैदानार आयला. आय सायबा, हाच्या आदीं अशें कधीच घडूंक ना. आय सायबा, ह्या बोलिश देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? ह्याच देवान नोश्टाचेर नोश्ट धाडून इजिप्टाचें निसंतोण केलें. फिलिस्तेवानो, धीर घेयात आनी तुमचें बोल दाखयात, नाजाल्यार जशें हिब्रेव तुमचे चाकोर जाल्यात तशें तुमी तांचे चाकोर जातल्यात. कोडेगांत झुजारी कशें लढाय करात. ह्या पोरी फिलिस्तेवांनी झूज मांडलें. इस्रायलाची फौज हारोली आनी एक एकलो आपल्या तोंबून पळून गेलो. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाच्या 30,000 पांय सैनीक मरून पडले. देवाची आर्क पेटूय दुस्मानाच्या ताब्यांत पडली. एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियास मेले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमकां सोडलाय आनी लजेक घालाय. आमच्या फौजा फुडें तूं आतां वचोनाय. आमकां सोत्रूंक आमची दुस्पोट करूंक दिताय आनी आमचो द्वेस दवरतल्यांक जाय तशें आमचेर लुटूंक सोडटाय. जाबाब, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. तुवें निर्मिलाय म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो मस्कोऱ्यो करतात आनी भोंवतणचो लोक सगलो आमची केबाडां फकाणां करतात. राष्ट्रां मदें तूं आमचेर गोपां मारूंक दिताय आनी आमकां पोलेना फुडें लोक आपली तोकली हालोवन चल्लो. जाबाब, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उठ सायबा, न्हिदलाय कित्याक? जागो जाव, आमकां सदांकाल परो घालूं नाका. कित्याक म्हूण तुजें तोंड धांपून दवरताय? आमचें दोलदीरपण आनी तोलमोले कसो विसरताय? जाबाब, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. जेजू स्वर्गा राजाचें शिव वर्तमान परगोडटालो आनी सगल्या जिन्सांची पिडा रोग बरो करतालो. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांस मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. एक कोडकार जेजू सरशें उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा.
आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर ओचे भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नगरान वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुर्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावभयणीनो, आयज आमी आयचें शुभ वर्तमान मनान धरून विशय घेतला बागिवोन जुजे वाजा भाशेन कोश्ट सोंसतात त्या लोकां सवें आमची दयाळाय, आमची कोणवळाय आमी दाखोवया. मोगाळ भावभयणीनो, आयज लोक तरेकवार कोश्ट सोंसतात. कॅन्सराचे पिडेंत आसलेलो एक मनीस अशें म्हणूंक लागलो, हांवें संवसाराचे सगळे दोतोरांक वचोन मेवलो, संवसाराचीं आसा तितलीं वखदां हांवें घेतलीं, आतां आनी दोतोर उरोंक ना वचूंक, आतां आनी वखदां उरोंक ना घेवंक, आतां जेजूनच म्हजी काकळूत करची. ताका खुशी आसा जाल्यार ताच्यान म्हाका बरो करूं येता. पूण जरी तर ताका दिसता हे म्हजे कोश्ट ल्हव करूंक हांवें परतून बापाच्या घरा वचूंक जाय जाल्यार हांव मरूंक तयार आसा. मोगाळ भावभयणीनो, जायतो लोक पिडेक लागून, आपल्या जिविताचे वायट परिस्थितीक लागून, जावं कुटुंबांत, जावं वावराच्या जाग्यार, जावं समाजांत तरेकवार कोश्ट सोंसतात. एक बणकोणींत आसलेलो भाव ताची सोजा काबार जावन भायर सरपाच्या वेळार अशें आपलें दूख परगटूंक लागलो. म्हणून आपलेची फामिलींत आपणाक शिडकायला. बणकोणींतलो भायर सरल्या उपरांत घरा येत जाल्यार आमी सगळीं घर सोडून वेतोलीं म्हूण. आनी पासत ताका जागो ना बणकोणींतलो भायर सरल्या उपरांत रावपाक. मोगाळ भावभयणीनो, जायत्या लोकांचे कोश्ट आयज ह्या कारणाक लागून की समाजांत आपल्याच मोगाच्या भाव भयणी सवें, आपल्याच कुटुंबा सवें, आपल्याच ओळखीच्या भाव भयणी सवें रिजेक्शन हें भोगतात. कितलो लोक आयज रिजेक्शन हें सोंसतात. जावं पिडेक लागून, वेगवेगळे पिडा लागता तेन्ना, जावं HIV पिडा लागता तेन्ना, जावं TBचे पिडा लागता तेन्ना लोक लागीं वचना, लोक ह्या लोकांक पयस दवरतात. वो घडयेक त्या गांवचो न्हय भायलो लोक जेन्ना हांगा रावंक येता तेन्ना वेगवेगळे भाशेचें रिजेक्शन आनी डिस्क्रिमिनेशन हें तांकां सोंसूंक पडटा. तशेंच एक जाणटी आवय अशी उद्गारली एकदां, म्हाका भुरगीं आसात पूण म्हजो कुयदाद करूंक म्हाका सांगात दिवंक हांगा गोंयांत कोण ना, सगळीं भायर परदेसांत आसात. जायत्या लोकांचे कोश्ट एकसुरपणाक लागून, लोनलीनस, लागशिल्लीं मोगाचीं लागीं कोणच ना, उगडेक एकलीं रावतात आनी एकसुरपणान जियेतात. उगडेक अनाथ जाल्यात, माय पाय ना आनी एकसुरपणान आसात. तर मोगाळ भावभयणीनो, वेगवेगळो लोक वेगवेगळे तरेचे कोश्ट सोंसतात. पूण आयचो विशय आमकां जेजू भाशेन, जेजू आपलो भौशीक वावर करतालो तेन्ना ताका कितले तरेचे कोश्ट सोंसतलो लोक मेवलो. आनी सदांच जेजू तांचे सवें चुरचुरलो, तांच्या कोश्टान ताणें वांटो घेतलो, तांचे कोश्ट ल्हव करूंक तो वावुरलो. तातूंतली एक देख आयच्या शुभ वर्तमानांत एका कोडकाराची खबर आमकां मेवता.
जेजूच्या काळार कोड जावप म्हणल्यार एक भिरांकूळ दुयेंस आसलें. त्या दुयेंसाक इलाज ना म्हणटकूच आनी ती एक वशेची पिडा म्हणजे एकल्याक जाल्यार दुसऱ्याकय जाता म्हणटकूच पयले सुवातेर फामील एका कोडकाराक घरांतली भायर घालतालीं. गांवचो लोक एका कोडकाराक गांवची भायर घालतालीं. कोडकारान गांवा भायर जियोंक जाय आसलें. ताचे वाटेन कोण लोक येनासलो. असलें जिवीत जावन आसलें एका कोडकाराचें. आनी एक कोडकार आयज जेजू लागीं आपणाक बरो करूंक मागता. आनी आमी पळयता कसो जेजू ताका चुरचुरता आनी ताका हात लावन जेजून आपल्या उतरान ताका बरो करूं येतालो. पूण जे लोक करिनासलो, लोक एका कोडकाराची सावडी लेगून आपणाचेर घेनासलो, पूण जेजू ताका हात लावन बरो करता. मोगाळ बाबडीनो, बागीवोन जुजे वाज जेन्ना ताका गोमोन आयलें की श्रीलंकेक क्रिस्तांव लोक कश्टवता, क्रिस्तांव लोक धुमाळो सोंसता, तांचे ओतमीक सांबाळ करूंक, गवंडीक सांबाळ करूंक कोण ना, तेन्ना तांच्या आदाराक, तांच्या कोश्टांत एके भाशेन वांटो घेवंक तांच्या आदाराक तो श्रीलंकेक वचूंक तयार जाता. मोगाळ बाबडीनो, आयज हे दोनूय जेजू आनी बागयोन जुजेवाज आमकां एक देख दवरता. पयले सुवातेर आयचो विशय आमकां जोण एकल्याक एक आमंत्रण, दुसऱ्यांच्या कोश्टान आमी वांटो घेवया. जायते फावटी दुसऱ्यांचे कोश्ट आमी पळयता, जायते फावटी दुसऱ्यांच्या कोश्टांचे रोडणे आमी आयकता, पूण आमी वांटो घेवंक तयार ना. आमी आंग काडटा, आमी पयस रावता. आमचें जिवीत जायते फावटी आपसुवार्थी जालां. हांव म्हजेच पासत जियेता. म्हाका जाय सगळ्यांनी म्हज्या कोश्टान वांटो घेवंक, पूण हांव कोणाच्या कोश्टान वांटो घेवंक तयार ना. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांच्या कोश्टान आमी वांटो घेता आसतना पुरोना आमच्या काळजान चुरचुरे धरूंक, पुरोना आमी उतरांनी ताका बुजवण दिवंक, पूण आमच्यो करण्यो गरजेच्यो. तांचो जरी तर आमकां मोग आसा, हुस्को आसा, आमच्या कोडण्यांतल्यान आमी दाखोवंक जाय. बाकीवन जाकोब आपले चिटीन म्हणटा, तुवें एका कडकडटल्या शियेन कडकडटल्या मनशाक पळयलो, वो भुकेन वळवळटल्या एके वस्तुरेक पळयलें आनी फकत तोंडानूच म्हणलें पांगरूंक कितें गे, पूण पांगरूंक कांय दिवंक ना. ओ जेवण कितें खा आनी तुजी बूक मार, पूण जेवण कांयच दिवंक ना. जाल्यार कितें बरें तुवें केलें. आनी ह्या पासत उतरांनीच आमी बुजवण दिली, पूण कोडण्यांनी ते कश्टतल्या मनशाचे कोश्ट ल्हव करूंक आमी कांयच करूंक ना, जाल्यार आमी ताच्या कोश्टान मात पासून वांटो घेवंक ना. जो कॅन्सराचो मनीस आपल्या कॅन्सराच्या दुयेंसान वळवळटालो, ताच्या शेजाऱ्यांनी ताका एका हॉस्पिटलान जंय कॅन्सर पेशंटाचे इलाज घेतात त्या हॉस्पिटलान घालूंक आदार केलो. तांचे मदें टर्न्स घेवन ती ताका विजीट करूंक लागलीं. ज्या बणकणीन आसलेल्या मनशाक ताची फामील ताका घेवन सोदिनासली, तेन्ना एक संस्थेन ताका बिराट दिलें आनी एक नोकरी दिली. आनी आयज तो एक खुशाल जिवीत जियेता. जे आवयन आपली भुरगीं पयस आसा म्हूण, परदेसांत आसा म्हूण आपल्या एकसूरपणाचें दूख परगटलें, शेजाऱ्यांनी एकठांय जावन ताच्या घरांत एक केअर टेकर दवरून जावं शॉपिंग करूंक, बाजार हाडूंक, जावं वखदां हाडूंक आनी गरज पळय तेन्ना ताका दोतोरागेर व्हरूंक आपूण आदार करूंक लागलीं. आनी ह्या पासत आमच्यो कोडण्यो गरजेच्यो, जरी तर आमी कश्टतल्या मनशाचे कोश्ट ल्हव करूंक सोदता जाल्यार. आनी तशेंच मोगाळ बाबडीनो, जायते फावटी आमचे वागणुके वरवीं आमी दुसऱ्यांचे कोश्ट ओदीक वाडयता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, पयले सुवातेर त्या कोडकाराक कोड जाला, पूण त्याहून ओदीक लोकांनी ताका भायर आयलो, लोकांनी ताका पयस केलो आनी हे ताचे पिडेंत आनीक ताका कोश्ट फावो केले. जायते फावटी आमचे वागणुके वरवीं आमी दुसऱ्यांचे कोश्ट ओदीक करता. मादर तेरेसा म्हणटाली, कॅन्सर, TB, HIV ही व्हडली दुयेंसां. हें दुयेंसां जाता त्या मनशाक खूब कोश्ट सोंसूंक पडटा. पूण जेन्ना हें दुयेंस सोंसतल्या मनशाक भोगता की कोण आपणाचो मोग करिना, आय एम अनवॉन्टेड, आय एम अनलव्ड, आय एम निग्लेक्टेड, तेन्ना ताचे कोश्ट ओदीक वाडटा समाजाचे वागणुकेक लागून. जायते फावटी आमचे वागणुके वरवीं दुसऱ्यांचे कोश्ट ल्हव करचे बदलेक आमी दुसऱ्यांचे कोश्ट वाडयल्यात. आनी आमच्याय कोश्टांक आमी फुडो करता आसतना
आयचें शुभ वर्तमान आनी आयचें पयलें वाचप आमकां एक खात्री दिता की जेजू आमच्या सांगाता आसा. जेजू आमच्या कोश्टान वांटो घेता. जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी सोडचे न्हय. जेजूचेर आमचो भरवंसो आमी सोडचे न्हय. आमच्या कोश्टाच्या वेळार खुर्साक फुडो करून जेजू लागीं आमी मागपाची गरज. आनी एक एकदां आमच्या जिवितांत येतले कोश्ट आमच्या भावार्थाची परिक्षा जावन आसा आनी ह्या पासत हे परिक्षेंत आमी जैतिवंत जावंक देवाचें बळ, देवाची कृपा आमकां मागपाची गरज. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे विशय आमकां उलो करता तर दुसऱ्यांच्या कोश्टान आमी वांटो घेवया. आनी वांटो घेता आसतना न्हयच फकत काळजान चुरचुरे धरून आनी उतरांनी थोडें बुजवण तांकां दिवंक, पूण आमच्या कोडण्या वरवीं तांचे कोश्ट आमी ल्हव करूंक आनी आमच्याय जोणेकल्याच्या कोश्टाच्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा हें आमकां भोगूंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आनी विस्वासान जो देव आमी भावार्थान विस्वासान केल्ले मागणे आमकां फावो केल्या बगर रावना, ताचे लागीं आमच्यो गरजो, आमची मागणी आनी हुस्के दवरुया. जे वाजान पिडे कोश्टतल्यांची परिश्टा समजून ताजी मोगान सेवा केली. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोंसतेल्या सवें ओदीक काकलुचात जावंक आनी कोश्टां परस जिविताचें दान ओदीक मोलादीक हें वळखून घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. जुजे वाजान मान पदवी आनी व्हडपण सोडून ल्हानविकायेन सेवा केली. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपणाक मेळोली जोटी घेवंक पोरजेची ल्हानविकायेन सेवा करूंक कोश्टतल्यांक गरजेवंतांक फावो तो आदार आनी सहकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. जुजे वाजान क्रिस्ता पासत कोर्स पिडापीड बावाटांत सोंसले. कोर्स पिडा आमच्या जिविताच्या दारार माता तेन्ना आमचे कोर्स जेजूच्या कोश्टां सोर करूंक आनी ताचेंच बळ घेवंक जिवितांत पावलां मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. जुजे वाजान मागण्यांचे जिविता वरवीं शेळा मळो जालो बावाट जागोयलो. आमी दर एका क्रिस्तांव बावाटींनी दिसा दिसपोटी जेजूच्या पांयां सरची बसून वेल करूंक आनी एकामेका पासत मागूंक ओदीक करून सोंसतेल्या पासत मागूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या डायोसीच्या समाजीक निती शांतीच्या कॅरिझमॅटीक नोसणीच्या आनी पर्यावरणा शास्त्र वावरा खातीर आमी प्रार्थना केलां तेन्ना आयज मिसाची भेटेन वांटो घेतल्यांक केपें आनी ओल्ड गोवा वाराड्यांतल्या बाबा भयणी पासत मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय
बापा. ओगीच रावन आमचे जण एकल्याची खास गरज आनी मागणी आनी खेरीत भाशेन आमच्या जिविताचे कोश्ट, आमच्या कुटुंबाचे कोश्ट आमी वळखता त्या भाव भयणीचे कोश्ट देवा मुखार घालून देवाचो आदार आनी आमची खास मागणी हे वेळार देवा मुखार दवरुया. भोव मोगाळ बापा, आमचे सर भोंवतणी भाव भयणीचे कोश्ट पळोवन आमी खुशाल जायना जावंक, पूण चुरचुरे धरून तांच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक तुज्या पुता वरवीं तूं आयज आमकां आपयताय. आमची मागणी आनी गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. खरीत भाशेन हेरांचे कोश्ट आनी आमचे कोश्ट आमी तुजे मुखार दवरता. बागेवन जुजे वाजाचे मजतीन ह्यो गरजो आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकान. तुकाच भोगतां सोर मोचे तुजेच ते कुरकाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर हांव ताकोचे. तुजो मोहिमो परगट करून शुभो सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकानी. तुकाच भोगतां सोर मोचे तुजेच ते कुरकाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटक्या पवित्र सेवेच्या वेळार सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, बागिवोन जुजेबाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोणवाळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजाणी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्वरताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेबाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवलुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 dolbaranco sorves portu, surgani sosa, volia tuja voivova, un surgi duca soisu, sorves plorace navi, et ataca soi, un surgi duca soisu. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटूया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाताव आनी एकाशींतलें पियेताव. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण पोरगोटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागेवोन जुजे, बागेवोन धर्मदुतां, बागेवोन जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमचो मोग केला आनी आमचे पासत आपणाकूच वोपून दिला तो जेजू हो पळय आसा. ताच्या मोगाची वेंग बगूंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कम्युनियन घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवूंक फुडें सरतना गीत गावुया, जेजू बऱ्या गवल्या. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वातीक बोल्या, सुरगीतां तूं देवलो सोडू म्हाका आयलो. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वातीक बोल्या, सुरगीतां तूं देवलो सोडू म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली, तुजे ताय व्हर म्हाका उसरू सोड नाका. पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली, तुजे ताय व्हर म्हाका उसरू सोड नाका. जेजू स्वाती मोगा सांगलोय हांवें तुका, कोणाक वानोली पिसा वोडात आली. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें
Emgodan fartoli Isa Vodadali Parti Makapoy Gaya Makalipoy Naroy Povidrota Duvo Sodac Karzan Parti Makapoy Gaya Makalipoy Naroy Povidrota Duvo Sodac Karzan प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, बागीवून जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशी बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमकां पळोवन आमी संतोश थाव. लागीं थावन जावं पयस थावन तुमी आयल्यान हे मिसाचे भेटेन ह्या नोवेनान बागेवन झुजे वाजा लागीं मागूंक जायते आमच्या काळजांत आसा तें देवान तुमकां फावो करची. तुमची चिंतलोलीन चिंतना इंच आमची मागणी ही संदी घेवन दिनवासूंक सोदता. रेजोराच्या नांवान आमच्या मीस भेटयतल्या पाद्री बावाक फादर सावियो फेर्नांडीस तो वावर कोत्ता कावन्सील फॉर सोशियल जस्टीस अँड पीस ह्या खात्यान खेरीत भाशेन जायतो वावरान बुडलोलो यादनीक तो, पूण तरी आसतना ताणें वय म्हटलें आनी हे मिसाचे भेटेन तो आयल्या पासत आनी बारीकसाणेन देवाच्या उतराची समजणी आनी मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या पासत ताका आमी दिनवासता. कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी मिसाची मांडावळ एपरी सकाळीं मिसा 6 वाजता 7:30 9:15 हे रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे 4 वाजता हेय मीस रोमारीचे मीस. 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केलोलो आसा, ताची नोंद तुमी घेवची. 14 सकाळीं मीस 5 वाजता 6:15 आनी 7:30 वाजता आयताराची. त्या उपरांत मिसां सदांचे भाशेन जातलीं. तेच भाशेन 14 आमी सांगत आयल्या उगडास कोत्ता नव्यान आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतां पासत आमी मागतल्या. आनी ह्याच निमतान आमी तांकां फुडें हाडून हांगासर ह्या पयल्या कोदेलांचेर तांकां बसोवची म्हूण मागता. आनी तांकां आमी तेल लायतले आमच्या जाणट्यांक आनी गंभीर परिस्थितीन आसात तांकां. म्हणटकूच सगळ्यांनीच आमी आमकां तेल लावंक जाय अशें न्हय, फकत गंभीर परिस्थितीन आसात तांकां आमी हें तेल लायता. म्हणटकूच तांणीच हांगासर ही फुडली बसका घेवची, कित्याक तांकां आमी खेरीत बॅट आनी मॅडल्स आमी तांकां लायतले. फकत आमकां यादनिकांक गमपाक कोण आसात तीं फुडल्यान कोणाक तेल लावचें. म्हणटकूच आमी
तांकां मार्कार कोत्तेले हांव म्हणटकूच तुमी आमकां आदार दिवचो सगळे मंडावळीन करूंक. आनी त्याच दिसा आमकां आमचें कॅन्टीन आसा थंयसर पेज कांजी आमकां मेळटली उगडास करून बागेवन जुजेवादाच्या साद्या चालत्या जिविताचो. त्याच दिसा 14वेर आमकां हिंदी भाशेन मीस आसतलें 11:15 दोबाजीक परबे दिसा आमची मिसाची मंडावळ हे बरी. सकाळीं मीस 5 वाजता, 6 वाजता, 7:15, 8:30 दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस भेटूंक 5 बिस्म आमचे मदें आसतले. बिशप थियोदोर मास्कारेन मेन सेलेब्रंट, ताचे बरोबर आमचो कार्दियाल साहेब बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव आनी आनीक 3 बिस्म हे मिसाचे बेडीन आसतले. उपरांत बागेवन जुजेवादाचे ऑराटरीच्या कुडान मीस जातलें दोनपारच्या 12 वाजता. सांजे 4 वाजता हांगासर मीस कोंकणी भाशेन, त्या उपरांत मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. ह्या जाग्या विशीं कांय सवलती. नोवेनाच्या दिसांनी आमी येता तेन्ना आमच्या ओत्मीक जिविताची तयारी म्हटल्यार बरें कुमसार आमी जावंक जाय. आमी पाद्री मार्कार केल्ले आसा, सकाळीं सांजे कुमसाराक आसतात ते बसून म्हणटकूच तुमी कुमसार जावचें. आमी जायते फावटी कोमन्याव शेवताव कुमसार जायनासतना तें सारकें ना. त्या पासत कुमसार तुमी जावचें, जिविताची नवसरणी तुमी करची. मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक आमचे कावंटर्स आसात थंय तुमी दिवचें. तेच भाशेन देणगी म्हटल्यार डोनेशन्स जावं ते नोवेनाच्या दिसांनी जावं ते फेस्ताक तुमी दिवंक जाता. आमच्या स्टॉलांत धर्मीक वस्तू आमकां आसात, मेळटात. अदीक करून घेवन जुजेवादाचो कॅलेंडर वर्साच्या वर्सा आमी काडटा तो ताचेर ताचें खास जिवीत आसा तें आमी वाचचें. तो कॅलेंडर आमी घेवचो. मागण्याचो जेलो हें पुस्तक विक्रेक आमकां मेळटा हांगासर आनी सांतवारीन पासून आमकां जाय जाल्यार मेवतलें. फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा, ताचो गरज जाल्यार आमी आदार घेवचो. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आसा. सेंट जोसेफाज कॅन्टीन आमचे बुकेक आनी आमचे तानेक. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेवादाची सांतवार सांकवाळे लोकांक उक्ती आसतली 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत सकाळीं आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. फाल्यांच्या दिसाक आनी फुडल्या दिसांनी कोणूय सुरवातेची उतरां वाचपां बाबार्थाचे मागणी करूंक सोदतात तांणी मिसा आदीं वा आदल्या दिसा साक्रिस्तीन येवन सिस्तेरींक तुमी मेळचें. तुमच्या वस्तूचो तुमीच सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त कोणाचीय तुमकां कितें तरी मेळ्ळें जाल्यार आमकां गमोवचें. काल कोणाची 2 घोड्यालां सांडल्यान, कोणाकूय सपोज घोड्याल मेवला जाल्यार आमकां मातशें तुमी सांगचें. यूट्यूबाचेर हे मीस आनी हेर सगळीं मिसां आमकां पळोवंक मेळटात, पूण खास करून 9:15 आनी 4 वाजताचे मीस रोमारीचे मीस TFRCC TV लायव्ह आमकां दाखयता. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सुचयतात आनी आमकां सांगतात तें आमी आयकूंक जाय. हांवें पळयलां आनी म्हज्या कानार पडलां, पार्किंग करतात थंयसर निश्चित वाणपण करतात, हांगाच दोत्ता. तसलें केल्यार आमचें जायना, कित्याक मागीर सगळें पार्किंग हालता. मंडावळीन आमी तांकां शिस्तीन आमी तांकां बसयल्यात, आमचे वॉलंटियर्स आसात तांकां मातशें तांचें सजमून तुमी घेवचें. मातशें इल्लें पयस पडोन चलोन येयल्यार कांय जायना. आमी सजमता तुमकांय त्रास पडटात म्हणून, पूण मागीर सगळ्या लोकांकूय त्रास जातात. म्हणटकूच हे बाबतींत मातशें आमचे वॉलंटियर्स तुमकां शिटकायतात, सांगतात. पार्किंगा बाबतींत मातशें तांचें तुमी आयकुचें. म्हणटकूच आनी एक फावटी दिनवासता फादर सावियोक तो आमचे मदें आयलो देखून ही मिसाची भेट भेटूंक आनी तुमकांय समेस्तांक देवाचो बरोबर आशिर्वाद फावो जावंक आमी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दुसऱ्यांच्या कश्टान मिसळ जावंक आनी ल्हव करूंक जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आमी बागेवन जुजेवादाचे नोवेनाचे मागणे कोत्तेले हांव. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाल बापा,
तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओझ्यापानी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवकाक बागिवून तुझे वाजान पवित्र आत्म्याची स्फूर्तीन आणि आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आणि आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागिवणपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून गोरजां खातीर मागचें. हे मागणे आमी कोत्तांव क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या भावा. आमच्या भावा विनोत्या तुझी मोजून पावो साक्षी दिवचे सु बाफाट बोरसू उर्बेन बोर आमकां सागो. जुसे वाजा आमच्या भावा तुझे पासो आर्गा मोयमा. Bapak Jesu, pवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा, सासना सासना. सुसेवाचा आमच्या बाबा, तुझे पासो आर्गा मोहिमा. Bapak Jesu, pवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा, सासना सासना.